भाऊ काल एक संकेत आरसेकरांनी एक पणजे जायते तुमचेर उलयलें म्हणजे नांव घेतलें ना पुणून ते तुमी कितें ते चिंतचें म्हणून आमकां पत्रकारांक सांगलें. सो जेन्ना एस टी रिजर्वेशन आसा हें एस टी रिजर्वेशन खंय तुमकां खंय तरी टिकेटीचो खंय तरी भंय आसा म्हणून तुमी जे आसा हे एस टी रिजर्वेशना खातीर आतां भितर सरल्यात. नाजाल्यार हेज्यान पयलीं रमेश तळवळकर, गोविंद गावडे मागीर बाकीचे लिडर हे आशिल्ले सगळे रिजर्वेशन जावपा खातीर तुमी नाशिल्लेत असो तुमचेर तेंच्यांनी आरोप केल्लो आसा. हेजे कडेन कशें पळयता? देशबाब पयली गजाल कितें जाणा, तुमकां दिसता की कोणी समजा आरोप करता नांव घेनासतना त्या आरोपांक उत्तर दिवपाची गरज आसा अशें तुमकां दिसता? हो पयलो प्रश्न आसा. आनी जर तर तुमकां जर पत्रकारांक जर दिसता की ते म्हाका उद्देशून समज जर कोणी म्हणलें जाय हय. जाल्यार हांव एकच गजाल सांगूं शकता. कितें की गणेश गांवकार आतां फुडें चल्ला, मागीर फुडें चल्ला, एक जन्माक केन्ना येयल्लें हेजे गणेश गांवकाराचे जे पळय उलयता पळय न्हू ते पृथ्वीचेर जन्माक केन्ना येयल्ले. म्हाज्या समाजाचें लिडरशीप हांव करतां आनी म्हाजे जे लिडर आसा ते मान्य करता. जाल्यार तेणी सांगपा जाय की गणेश गांवकार आज येयला, पयलीं म्हणजे तिकेटीक लागून येयला. आनी तिकेट दिवपी हे कोण रे? भारतीय जनता पक्षाची तिकेट जी पळय आसा पळय न्ही ती तिकेटी लागून तिकेट मेळपाची जावं तिकेटीक धोका आसा हें उलोवपाचें हे कोण? तुमी तांकां म्हणत बी जे पीचे लिडर म्हणून. बी जे पीच्या लिडराची शिस्त आसा. बी जे पी लिडर कशें आसा की बी जे पीचें काम करपाक बी जे पीची जी लायन आसा पळय न्ही तेंची वयल्यान सकयल तेच्या सांगण्या प्रमाणे आनी तेंच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे वेवस्थीत काम करपाचें प्रत्येकाक अधिकार आसा आनी तो करूं जाय आनी तें काम केलें जाता. आनी गणेश गांवकार आतां येयला, पयलीं नासलेलो हें सांगपी म्हाका कोण ना. म्हाजे जे पळय लिडर आसा पळय न्ही कोण गोविंद गावडे, रमेश तवडकर जावं बाकीचे प्रकाश वेळी, मासू गांवकार ह्या लोकांनी उलोवपा जाय तें की कशें आसा हो आतां येयला हेजी लिडरशीप आमी कित्याक एक्सेप्ट करपी म्हणून तुमकां परत पत्रकारांक सांगता हांव. केन्नाय जेन्ना पळय गणेश गांवकाराचेर कोणूय आरोप करता आनी कोणूय कितें उलयता पळय न्ही ताका तेजें पयलीं एक्जिस्टन्स आनी तेजो पयलीं जो फाटलो पळय जो इतिहास आसता ताका विचारा. तूं केन्ना जल्मा येयल्लो, तुवें कितें केलें काय म्हणून कळ्ळें तुका. हेजे फाटल्यान एक तुमकां मुद्दाम करून तुमकां कळपा लागून आनी सगळ्या तुमकां पत्रकारांक कळपा लागून सांगता. गणेश गांवकाराचें जें पळय काम जें पळय पळय समाजा लागून कितें तें खंय सांगपाची गरज ना कितें. आनी तें जर हांव उलोवपा जर गेलो जायत न्ही जाल्यार मोठ्या मोठ्या लिडरांचेर सुद्दां तुमी आरोप केले म्हणटाले. त्या खातीर तें धरुया. आमच्या लोकांनी आमची जी पळय लिडरशीप आसा ती मान्य केली, विशय सोंपलो. आनी दुसरी गोश्ट अशी आसा की आमकां सगळ्यांचो पाठिंबो जायो, हें मेळोवपाक सगळ्यांचो पाठिंबो जायो, कांय अडचण ना. पूण तें कितें आसा की आतां लिडरशीप घेतली की खंय तरी तिकेट लूज जातले आनी तिकेट दिता त्या मनशांनी उलोवपा जाय कोणा पावर आसा तेणी. मागीर कितें आतां आपूण स्वताक आपल्या लिडर म्हणून घेतलो म्हणून तें जायना. आनी त्या खातीर तुमकां हांव पत्रकारांक एक म्हाजी सामकी नम्र विनंती आसा. कितें विनंती आसा, जेन्ना जेन्ना तुमचे कडेन कसलें कितें तुमकां न्यूज मेळपा जाय म्हणून जो धांवता पळय न्यूज घेता पळय न्ही त्या न्यूजा फाटल्यान थोडीशी मातशी जी म्हायती जी पळय आसा पळय न्ही ती जाणून घेया, सत्य जाणून घेया हें कितें काय म्हणून. आनी त्या खातीर म्हजो कोणाचे कांय आरोप ना. आनी जेन्ना पळय नांव घेवना तेन्ना अशें एक्चुअली आमी तेजेर परत व्हडलेशें हें करपाची गरज ना कितें एक्सप्लेनेशन दिवपाची. नांव घेतल्यार कितें पळय दिवपा जाय न्ही उत्तर तें म्हजे कडेन अशें उत्तर आसा की तेजेर म्हाका दिसता थोडेशे भावनेंतले. कळ्ळें न्ही तुका. त्या खातीर हो विशय तुका आतां म्हाका दिसता बरे भशेन समजलो आसतलो दिनेश बाब. तांकांय दिसता म्हणटा ते की एस टी रिजर्वेशन मेळचें जाल्यार तेंच्यांनी कितें हेज्यान पयलीं कसलें पावल बी घेतलेलें अशें दिश्टी पडटा. अरे हांव दाखयता मरे तुका जें पळय आतां पळय न्ही एस टी रिजर्वेशन मेळचें म्हणून जर तर ह्या लोकांनी जर समज जर हें केल्लें कितें फुडाकार घेतलेलो न्ही जाल्यार आमचे 2 भुरगे जळोन मरचे नासलेले. ते 2 भुरगे आमचे पळय जळोन पळय मेले पळय न्ही तेन्ना ह्या लोकांनी येवन कितें हें करूं ना, सपोर्ट करपाचो जावं ह्या लोकांची कितें हें आसा दैन आसा हें कांय पळोवना. आनी त्या खातीर कोणी जी आपली आपली समाजाची लिडरशीप करची. आमकां आमच्या लोकांनी एक्सेप्ट केलें न्ही लिडरशिपीक सोंपलो विशय. आमच्या लोकांक खबर आसा कोणी कितें केलें तें. त्या खातीर दुसऱ्यांनी उलयता आसतना कशें आसा की आमच्या लिडरशिपीचेर उलोवपाचें तेणी कमी करचें, सपोर्ट कोणाक दिवपाचो तो दिवचो आनी तो दिलो जाल्यार आमी अवश्य घेता.
अशें आमचें मत आसा. ओके. खंय तरी भाऊ बारकाट्यां हांगासर रेंज ना, बारकाट्या मोल्या म्हणटा थंय. थंय तेंच्यांनी इंटरनेट बसयलें. खंय तरी पार्टी लेवलाचेर खंय तरी पार्टी बी फाटीं पडली काय कितें नेट पावोवपा खातीर गांवांनी? दिनेश बाब तुका सांगता, हांव हो टर्म जेन्ना पळय लोकांनी म्हाका निवडून काडलो 2022 तेन्नाच्यान कंप्लीट मतदारसंघाक नेटवर्क फेसिलिटी आसची अशा पद्दतीन भरपूर हांवें करस्पॉन्डन्स केल्लें आसा. हय. आमचे माननीय खासदार राज्यसभेचे सदानंद तानावडे हेणें फॉलोअप केल्ल्या, तेणें पत्र बरयलां. ना आमचे आसा पळय जे मिनिस्टर न्ही तेंचे कडेन हांव एप्रोच जाला. दुसरी गजाल तुका सांगता हांव, इतले करस्पॉन्डन्स थ्रू चीफ सेक्रेटरी ह्या गोश्टीक पळय जे पळय केला पळय न्ही ते सरकारान तेजी दखल घेतल्या आनी इवन आमचे IT मिनिस्टर जो पळय रोहनबाब खंवटे आसा तेज्या माध्यमांतल्यानूय आमी प्रयत्न केल्या. आनी आतां जर समज जर तशें कोणाकय दिसता की आपूण जेन्ना पळय मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान भितर पळय ते कसलो संयुक्त सचीव म्हणून आसतना जर सरकार बरें चलतालें आनी आतां तें सरकार सारकें चलना, त्या खातीर आपल्याक म्हणटा तें कशें आसा की आपल्याक पर्सनली वचून आपल्याले स्वताचे बल्सांतले पयशे बिशे घालून जर समज तर हें दिवपा जाय, हें दाखोवंक सोदता की सरकार अपयशी डॉक्टर प्रमोद सावंताचें आनी त्या खातीर ही गजाल आपल्याक करची पडटा जाल्यार तें हांव नकळो, म्हाका खबर ना तेजे विशय. हें एक्चुली पयलीं करपाक जातालें न्ही? ना हें ते पयलीं करपाक जाता तें सोडून घाला. सरकाराचे प्रयत्न आसा सगळ्याक नेटवर्क जे पळय आसा पळय न्ही ती फेसिलिटी दिवपाची आनी त्या मतदारसंघाक थोडेशे जे पळय नेटवर्क फेसिलिटी लागून जे प्रयत्न प्रॉब्लेम जे पळय आसा पळय न्ही अजून थोडे कडेन आसा, अजून खूब कडेन आसा, कळ्ळें न्ही. सरकार केन्ना पळय तें पळोवपाक जाय. आनी आमकां कशें आसा की हांव गणेश गांवकार म्हणून जर समज तर काम करपाक जर गेलो जायते जाल्यार एक नेटवर्क न्हू असले नेटवर्क कितलीं जातलीं काम केल्लें आसा तेजे फक्त व्हिडियो करून घातले ना हें केलें तें केलें म्हणून, कळ्ळें न्ही. त्या खातीर तो विशय म्हाका नगण्य आसा. आनी मागीर लोकांक फेसिलिटी मेळटा जाल्यार लोकांनी ती घेतली जायत न्ही. हांव हॅपी आसा आनी कोण फेसिलिटी दिता तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.